प्रभू कॉम्प्लेक्सच्या रहिवाशांनी आता हेल्थ सेक्रेटरीकडेन संपर्क साधून उदक दूषित जावपाविशीं आणि अधिकाऱ्यांकडल्यान प्रतिसाद मेळोवंक नाशिल्ल्यान गंभीर हुस्को उक्तायला. थळावे लोक सांगतात की तांकां 2 सप्तकां परस चड काळ मुळाव्या गरजे खातीर सुरक्षीत उदक मेळोवंक ना जाल्यार जाणट्या लोकांक तणावाक लागून भलायकेच्या समस्यांक तोंड दिवचें पडटलें. अधिकाऱ्याकडेन कागाळ करूनय खंयचोच मंत्री वा थळावो आमदार ह्या सुवातेक भेट दिवंक ना. फक्त खासदार आनी सरपंचांनी काय तेंको दिलो असो तांचो आरोप आसा. उदका पुरवणे खातीर आपूण एनजीओचेर निबून आसा अशेंय रहिवाशांनी सांगले आनी सातत्यान दुर्लक्ष केल्ल्यान भलायकेचेर गंभीर संकट येवं शकता अशी शिटकावणी दिवन सरकारान बेगोबेग हस्तक्षेप करपाचो उलो मारला. सेक्रेटरी कडेन मिटींग आशिल्ली. आयज हेल्थ सेक्रेटरी मिटींग आसली. तुमी प्रभू आयलेटाचे रेजिडेंट. हय रेजिडेंट. ज्या बिल्डिंगेक कितलेशेच आतां 3 आठवडे मायज जाले ज्या उदकाक लागून वॉटर कंटॅमिनेशनाक लागून प्रॉब्लम जाल्लो, डायरिया मागीर टायफॉयड इश्यू जाल्लो, तुमची कोणूच आयकून घेनाशिल्लो ऑथॉरिटी. आज तुमी सेक्रेटरीटाक हेल्थ सेक्रेटरीक मेळ्ळे, कितले मिटींग जाली आनी कितें आउटकम ऑफ दीस मिटींग? सो आयज आमची मिटींग सक्सेसफूल कशी दिसता आमकां. बरी जाली मिटींग. आमचो उलो कोणें तरी आयज आयकलो दिसता. आनी हेल्थ सेक्रेटरी आमचे सगळे कितें आसा इश्यूज पळय ते हेल्थ सेक्रेटरी सगळे इश्यूज आमचे आयकले. आनी हेल्थ सेक्रेटरीच्या बरोबर तेणें पब्लीक हेल्थाकूय आपयल्ले कोर्तालीम, मागीर आमचे PWDकूय आपयल्ले, TCPकूय आपयल्ले, FDA आनी दुसरे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आपयल्ले. सो तेणें आतां आमचे सगळे ग्रिवियन्स बीन कितें आसा तें आमचे सगळे आयकलो तेणें. आनी तेणें आमकां अशें आश्वासन दिलां की ते आतां बिल्डराक नोटीस इशू करतले म्हणून. म्हणजे ते आमच्या उदकाचो आनी STPचो हें करपाक, प्रॉब्लम सॉर्ट करपाक मेन टू मेन. आनी आमकां आनी एक मातशी उमेदीची गजाल कशी बरी दिसता ती तेणें आतां आनी एक आमची बेगीनच्या बेगीन नेक्स्ट मंडे तेणें आमची बेगीनच्या बेगीन दुसरी मिटींग घेतलेली आसा. जे कोण पळय डिपार्टमेंट बीन नासले तेणेंय आतां तेंकांय आपयल्यात, जे पंचायतीक तेणें आपयल्या, WRDक आपयला, गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड तेंकांय तेणें आपयल्या. सो आतां मेन म्हणटा तें आमचो एक आयज मातसो एक पॉझिटीव व्यू कसो दिसला. इतलें आमचें हें जालें. आतां मेन म्हणटा ती आमची गजाल आसा ती इतले दीस जाले 13 तारखेसान, पूण आजून लेगून आमचो प्रॉब्लम सॉर्ट आवट जावंक ना. आमकां फकत एक मातसो बरो न्यूज मेळटा की आमचे रिकवरी जाता, पेशंट खूब रिकवरी जाता. पूण आयज आतां डॉक्टरान सांगल्या त्या भाशेन डॉक्टरान कन्फर्म केल्या की आतां टोटल आसा पळय तो आमचो 171 म्हणून. डॉक्टरान आतां हेल्थाच्या सेक्रेटरीच्या फुडें सांगलां की आमचो टोटल आयज आसा तो 171 म्हणून. सो आतां पळोवपाचें कितें आसा पळय तें आमचें. आनी आमी फकत आतां म्हणजे मेन म्हणटा तें आमचें हेल्थ फकत आमचें आतां गोवोरमेंटान आमचें करचें. 171 कितें पेशंट? हय 171 पेशंट इनक्रीज जाली 166 पासून 177 1 जाले. हय इनक्रीज जाले. सर म्हाका सांग पळय, फर्स्ट अशें जेन्ना इश्यू येता पळय ते हेल्थ सेंटर आसता पळय ते पयलीं एक्शन इनिशिएट करपाक जाय. तेंच्यांनी कितें एक्शन घेतली? सो हेल्थ सेंटरान ते फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना 16 तेणी आतां ऑलरेडी ते आमचे हितून आहले, आमच्या सोसायटी कॉम्प्लेक्सान आहले, सोसायटी ऑफिसान आहले, तेंचे डॉक्टर येताले प्लस नर्सीजूय आसताल्यो. तेणी हेल्थ वायज कितें आहलें पळय तें तेणी इनिशिएट केल्लें ऑलरेडी फ्रॉम फर्स्टूच तेणी एटेम्प्टसान इनिशिएट केल्लें. सेकेंडली प्लस डोर टू डोर कॅम्पेन केलें तेणी. डोर टू डोर वचून सर्वे काडली. 2 दीस 3 दीस डोर टू डोर वचून सर्वे काडली. विचारलें लोकांक कितलें आसा कितें आसा पळय तें केलें तेणी. आनी मेन म्हणटा तें फ्रॉम 16 ते तो प्रोसेस कंटिन्यू चाललो टील 26 लेगून तेणी तेचो प्रोसेस कंटिन्यू दवरलो आपणाचो. एवरी डे फ्रॉम 9:30 to 5 आसताली. आमचे दाबोलीम हेल्थ सेंटरांतले धाकटुलो दाबोलीम हेल्थ सेंटर आसा पळय तितूंतले हेल्थांतले मनीस येताले. तेंचो एक आमचो हळदणकर तो आसतालो सदांच आमचे बरोबर प्रेझेंट. आनी मेन म्हणटा ते 9:30 येवन लोकांचे प्रिकॉशन्स कितें आसा, प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें घेवपाचे आसा, लोकांक ते प्रेशर चॅक करताले. प्लस ते मागीर आमचे स्टूल सॅम्पल्स जावं ब्लड सॅम्पल्स आनी युरीन सॅम्पल्सूय घेतलेले सगळे. सो हेल्थान आमकां खूब सपोर्ट केला ह्या बाबतींत. आमकां हेल्थान कित्याक तांकां उलो मारून ते फ्रॉम 16 till the 26 ते आमच्या बरोबर आसा. उदकाचें कशें सोल्युशन? सेफ आसा तुमकां आतां जें उदक दिता तो आनी तो प्रभू बिल्डर थंय येवन मेळ्ळा तुमकां? ना अजून मेरेन हय पयलें म्हणटा ती गोश्टी अजून लेगून बिल्डर हो प्रभू रियल्टर्स आसा ते कोणूच येवंक ना, मेळपाक कोणूच येवंक ना. आनी सेकेंड म्हणटा ते उदकाचे सॅम्पल्स जे पळय 25 तारखेक गेल्लेले ते आतां कालूच परतून आमकां रिपोर्ट मेळ्ळे ते प्रमाणे थोडे पॉझिटीव आसा. ते काय फिकल कंटेमिनेशन परतून मेळ्ळें आसा. सो आयचो दीस लेगून आमकां उदक सेफ ना पिवपाक. उदक आमकां सेफ ना पिवपाक. पूण आतां तुमी कशें टेम्पररी सोल्युशन कितें तुमचो? सो टेम्पररी सोल्युशन आतां आमचे 13 मेन म्हणटा ते आमचे सगळे लोक बिस्लरीच्या उदकांनी सगळे बिस्लरीच्यो बॉटली उदकांक
पिवपाक जावं न्हांवपाक बीन सगळें बिस्लरीचें उदक हाडटा. ओके, हो जाला आतां हेल्थाचो इशू. हेल्थ सेक्रेटरीन तुमचो उदकाचो प्रॉब्लम कोण सॉल्व करतलो? आतां जे प्रमाणे मेन म्हणटा पळय ते फर्स्ट ऑफ ऑल आमी आतां PWD कडेन विचारलें. PWD म्हणटा आपणाचें कांयच कनेक्शन ना, कांयच प्रॉब्लम ना PWDच्या उदकाचो. ओके, तेंच्या कनेक्शनाक कांय फॉल्ट ना कांय. हो मेन म्हणटा पळय तो आतां प्रॉब्लम आसा पळय ते, हो जो बिल्डर आसा तो आमचें उदक रिस्ट्रिक्ट करता. तो आमचें रिस्ट्रिक्ट करता उदक. तेणें आमकां आतां टायम स्लॉटूय दिल्या. सो जेन्ना PWD कांय प्रॉब्लम ना, जेन्ना गोवमेंटा कडच्यान कांयच येना जाल्यार हो बिल्डर करता. तो बिल्डर आमचें उदक कट करता फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ते दनपारच्या 3 ते सांजे 6 वरांचेर उदक कट करता. सेकंडली रातच्या 9:30 ते सकाळच्या 6 तो उदक कट करता. हे बिल्डर कट करता. हे गोवमेंट कांयच करिना. हितून गोवमेंटाक कांय ना, कित्याक गोवमेंटाक तेणी आयजूच सांगला PWDचे आमचे बाब आले, तेणी सांगला सर की आमचें उदकाचें कनेक्शन फुल्ली चालू आसा म्हणून. आनी तेणी अशेंय सांगलां की ड्यू टू डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम तेंची आसता ती, तांकां समज जर जाय पडलें जाल्यार बिल्डराक आनी एक कनेक्शन सुद्दां अप्लाय करपाक जाता अशें. पूण फ्रॉम PWD कांयच प्रॉब्लम ना. PWD आमकां 24/7 उदक सोडटा, तेंच्यो टँक्स आसा सगळे. पूण हे बिल्डर रिस्ट्रिक्ट करता. कशें उदक सुट्टा टँकरान? बिल्डर टँकरूय हाडटा बिल्डर. एज पर तेणें आतां सांगलां म्हणजे गोवमेंट पयशे PWDचे ऑथरायज वॉटर टँकर आसतात तितून तो हाडटा म्हणून. पूण हें उदक कितले पासून सेफ आसा अशें तुमकां? ना आतां पळय श्यामबाब मेन म्हणटा पळय तें अशें आसा की आमकां आजून कोणेंच आश्वासन दिवंक ना. जेन्ना हेल्थान आमचे सॅम्पल्स घेतलेले, फर्स्ट हेल्थान सॅम्पल घेतले, तेणीच आमकां सांगलेलें की उदक कंटेमिनेट आसा, नॉट फीट फॉर कन्जम्पशन म्हणून. सो आतां पोत्तूनय हेल्थान येयल्या, पोत्तून आतां आयचोच कालचोच रिपोर्ट आतां मिडियाचेर ऑलरेडी सर्क्युलेट जालो आसा, पोत्तूनय आमचो सेम कंटेमिनेटेड आसा. सो आमच्यांनी एज अ ह्युमन बींग आमच्यांनी कांयच सांगूंक जाय नॉर्मल म्हणटा तें. आतां आमकां कितें उदक आमी आतां जोर आसता आमचें उदक दिसलें आमी गेले उदक पिलें. सो जेन्ना आमकां आसता, बट हें आतां कितें आसा, ही परिस्थिती दुसरी येयल्ली आसा. मेन म्हणटा ते PWD. सो आजून लेगून आमकां कोणेंच आश्वासन दिवंक ना की उदक फीट आसा म्हणून फॉर कन्जम्पशन पर्पज. PWDचे कोण ऑफिशियल्स आसले? हय, PWDचे 2 जाण ऑफिशल आसा. ते कितें म्हणटा, ते उदक कितें म्हणटा असं सांगता? हय, ते म्हणटा तेंचें उदक सारकें आसा, तेणी ते सगळें हें करता. आनी प्लस आतां तेंकांय आतां सांगलां सरान, मेन म्हणटा ते पोत्तूनय टेस्ट करात म्हणून. सो तेका आतां बिल्डराक ते इश्यू करतले फॉर टँक क्लिनींग येता ते सगळें. पण आता म्हाका सांग, बिल्डराक अजून कांय इन्स्ट्रक्शन वचूंक ना? बिल्डराक अजून आतां सद्याक ते सरान सांगल्या पळय त्या प्रमाणे तेंकां आयज इन्स्ट्रक्शन तो काडटलो म्हणून फॉर टँक क्लिनींग पर्पज. मेन म्हणटा ते फर्स्ट ऑफ ऑल सरान सांगलां तेंकां की आयजसान तेणी टँक क्लिनींग पर्पज. आनी आमी एज पर सरा कडेन रिक्वेस्ट केला, हेल्थ सेक्रेटरी कडेन रिक्वेस्ट केला एक, जेन्ना पळय तो टँक क्लिनींग करतलो तेन्ना मातशें कोण तरी गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डाचे जावं PWDचे ओ हेल्थाचे थिंगा उबे राबोवन टँक क्लिनींग कशें कितें करता पळय तें मातशें सांगपाचें. ओ तेणी एक व्हिडिओ बीन कितें काडपाचो म्हणून फॉर द एज अ प्रूफ पर्पज. आनी अशें सर मेन म्हणटा पळय ते काल आमी आतां इतले जावन आमी गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डा कडेन उलयल्ले. गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डाक आमी रिक्वेस्ट केले की बाबा आमकां पळय अशे उदकाचे प्रॉब्लम आसा, आमचे एक टायम कितें जाता रातचे कोण कामाक येता सगळे येता तेंकाय मातशें. सो गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डान बिल्डराक तरी हें केलें, इन अ हंबल वे बिल्डराक तरी रिक्वेस्ट केलें. गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डान इतलें व्हडलें बोर्ड जावन तरी इतले इश्यू जावन तेणी इन अ व्हेरी सिंपल वे बिल्डराक तरी रिक्वेस्ट केलें की तुमी 4 सॉयल टँकर्स आसा पळय ते रातीचे कंटिन्यू करा म्हणून, आनीक 4 टँकर आसा पळय ते, पूण लोकांक उदक दिया म्हणून. पूण तरी हे इतले रिक्वेस्ट जावन बिल्डरान आमचे काल सुद्दां उदक कट केलां सपोज. ना इतलो सगळो प्रॉब्लम जावन जो बिल्डर इतलो एरोगन्स आनी मदांत पद्दतीन तुमचे कडेन वागता ज्या लोकां कडेन, त्या सरकार तेजेर कांय एक्शन कित्याक घेना? आतां श्यामबाब तूं आतां सांगता ते आनी हीच आमची गश्टी आतां तूंच जाणा, तुवें आमचे आतां कितले अशे कवर केले, प्लस आमचे दुसऱ्या मिडिया कवर. आमी हो चुलो मारता. आयज आतां इतल्या दिसांनी आयज आमकां एक कुशालकायची गजाल दिसली म्हणटा ती आमकां कोणें तरी आमचो उलो आयकून आयज हेल्थ सेक्रेटरीन आमकां दिलें. पूण आजून लेगून कित्याक येना श्यामबाब हें आमकां कांयच, होच आतां सगळ्या लोकांचो प्रश्न आसा. हो आतां सगळ्याच लोकांचो प्रश्न आसा. मेन म्हणटा पळय ते लोक आमचोच भायले लोक आतां कित्याक येना पळय ते. दुसरी गजाल म्हणटा पळय ती मिडिया बाबान विचारलेले बाबा तुमचो MLA कित्याक येवंक ना. आतां एक गोश्टी म्हणल्यार अशी आसा की आमी ऑलरेडी MLAच्या ऑफिसान वचून वाडे ताका ऑलरेडी लेटरूय केल्ली आसा सर. ओके पळय आतां तुमी आमचे कडेन प्रश्न विचारता ते सारके आसा, पूण तो आतां कित्याक येना पळय तें म्हाका खबर ना. तुमकां सोल्युशन तरी हाडला ताणें? ना सर पळय आतां तो येवकूच ना. आतां मेन म्हणटा तें आतां आमी एज अ पर्सनली मिडिया कडेन मागता सर हें तुमी मातशें ते कडेन वचून विचारलेलें बरें. कित्याक आयचो दीस पर्यंत आमचो फकत MP येयला विराटोन आमचे सगळे आयकून घेतलेले आसा. आनी सेकंडली म्हणटा पळय ते आमचो सरपंच येयलो. सरपंच आतां
सरपंच इन टच आसा ना म्हणना सरपंचाचे 2 पार्टी येयला आनी प्लस सरपंचान आमकां हेल्पूय केला की हेल्थाच्या लोकांक बीन हाडपाक. सो आयचो दीस पर्यंत आनी एज अ गव्हर्मेंट ऑफिशियल फकत एकलो कोण तलाटी येयला, तेणें बेश्टें इन्स्पेक्शन केलां गेला. आनी अदर देन दॅट ते गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड आपणाचे ते नॉर्मल हे वॉटर सॅम्पलिंगाक येयल्ले आनी हे ते STPचे. सो इतलेंच आतां सद्याक जाल्लें आसा. आतां कित्याक मिनिस्टर कोण येना कितें तें आमकां कांय खबर ना, कित्याक आमी कोणाच्या कांय मनान रावना कांय ना. सो जेन्ना मिडियाक तुमकां चान्स मेळटा हेच तुमी प्रश्न हांव मागता हेच तुमी ते कडेन विचारलेले बरें जातलें. कित्याक मेन म्हणटा तें आमचें तशें. आनी एक मेन म्हणटा ती आयज आमी इन्वर्ट केल्या एक चीफ मिनिस्टराकूय आनी हेल्थ मिनिस्टराकूय आमी एक लेटर्स इन्वर्ट केल्या अलॉंग विथ द टेस्टमोनियल्स ऑफ पीपल. एक लोकांक बाबा कशें कितें प्रॉब्लम जाला ते आमी आयज दोनी इन्वर्ट केल्या. आता सेक्रेटरी आतां सेक्रेटरी मेळलो, हेल्थ सेक्रेटरी मेळलो. फर्स्ट रिलीफ कितें आतां फर्स्ट रिलीफ तेणें मरे सांगलें की आमकां जाता तितल्या बेगीन तो एक्शन घेतलो म्हणून. ओके, आतां तेंच्या मतीन आहलें की तांकां कोणें न्यूज पावयल्लो खंय की हो इश्यू सॉर्ट आवट जालो म्हणून. ओके, तांकां ती खबर नासली. सो तेणें आपणाच्या सायडीन एक्सेप्ट केल्लें आसा. ना न्हू, कित्याक आयज आमची मिटींग एक अशी बरी मिटींग जाली दिसता. विथ द हेल्थ सेक्रेटरी एक बरी मिटींग जाल्या विथ अ लॉट ऑफ कलेक्टीव सोल्युशन. ओके, आनी तेणें आतां इतलें जावनय कित्याक आमचो आतां होली वीक चालू आसा म्हणून फ्रायडे हॉलिडे आसतली आनी तेणें आतां आयज बिल्डराक नोटीस इश्यू करपाक लायला म्हणजे वॉटर क्लिनींग आयलें. आनी इमर्जन्सी तेणें आतां मंडे पोत्तून एक मिटींग घेतलेली आसा विथ अलॉंग विथ अदर डिपार्टमेंट्स. म्हणजे तेणी गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डाक जावं पंचायतीक जावं WRTक बीन इन्फॉर्म करूंक नासलें. सो तेणी सांगलें की बाबा तांकां खबर नासली वॉट इज द टोटल डेप्थ ऑफ द इश्यू. सो तें आयकून आनी आतां मंडे तेणें इमर्जन्सी मिटींग घेतली. दक्षिण गोंयची कलेक्टर जे सावथ गोंयची कलेक्टर आसा तिणें एकच प्रेसाक एक अशें इन्फॉर्मेशन दिल्लें ती इतले 15 दिसां भितर कलेक्टर येवन पळयल्या तुमची वासपूस घेतल्या ते ना शांबा पळय आमी तुका सांगला त्या भाशेन आमी परतून सांगता आयचो दीस पर्यंत आमचो फकत एक MP येयल्लो आसा, एकलो तलाटी येयल्लो आसा आनी आमचो सरपंच येयल्लो आसा. मामलेदारू ना मामलेदार येवंक ना, मामलेदार येवंक ना, नो म्हण डेप्युटी कलेक्टर येवंक ना, नो म्हण कलेक्टर कोणूच येवंक ना. सो ह्या प्रभू व्हायोलेटर बिल्डराचे इतले दबाव सरकाराचेर आसा अशें दिसता तुमकां? आतां तें पळय शांबाब आमच्यांनी कांय सांगूंक जायना तुका. कित्याक मेन म्हणटा तें शांबाब आमी हेच आतां आमी कितलोच टायम जालो तुमी मिडिया थ्रू आमी मागता की बाबा बिल्डरान येवचो म्हणत तो येना, नो म्हण कोणूच येना. सो आमकां आजून हितून कितें ना आमी आतां स्ट्रेसान धांवल्ले आसा, खुबशे आमचे लोकूय वेगवेगळे जाल्ले आसा. आमकां एक आतां वाज कशी येयल्ली आसा. आमी आतां होप सोडलेलो आसा, खरें म्हणल्यार आमी आतां होप सोडलेलो आसा. तरी आयज आमकां मातसो एक पणटी कशी दिसता की आमच्या हेल्थ सेक्रेटरीन मातशें आमकां आश्वासन दिलां म्हणून एक बारीकशी पणटी एक पेटल्या कशी दिसता. आतां पळया कितें जाता पळय तें की आतां कांय आनीक हें ना. बट मंडे पर्यंत तुमकां सांगला मंडे पर्यंत रावपाक शकता कित्याक उदका शिवाय तुमकां सारकी फॅमिली तुमी रावता इतले पळय आतां तेणें सांगलां कितें तो बिल्डराक इश्यू करतलो म्हणून नोटीस इश्यू करतलो म्हणून की आमकां 24/7 उदक दिवपाक. सो आतां अंटील आतां पळय तें मेन म्हणटा तो तेजो समज तेणें तो डायरेक्शन दिलें आनी बिल्डरान हें करना जाल्यार तेणें सांगलां आमकां की जस्ट कम एन इन्फॉर्म म्हणून. सो हें तेणें आमकां एक ओपन दवरलेलें आसा. वास्को पुलीस स्थानकाचेर तुमी त्या बिल्डराचे एगेन्स्ट कंप्लेन केल्ली हय. आनी अशे ब्रेकिंगूय आयिल्ले प्रभू व्हायोलेटर बिल्डर इज बुक्ड फॉर द कितें जालां सो तेजें? आतां काल पर्यंत मेन म्हणटा ते आमचो निखील बाब आसा, निखील बाब PSI आसा, तो आमची केस हँडल करता. सो ते आमकां खूब कॉपरेट करता. ओके, आतां आयज कालच्या पर्यंत तेणें आमकां सांगलां की म्हणजे थोडे आमचे स्टेटमेंट्स उरलेले आनी व्हिडियो एविडन्स बीन ताका दिवपाक उजो. सो तें आतां सगळें जाल्लें आसा आनी तेणें सांगलां विदीन दीस वीक चार्जशीट वील बी फायल्ड म्हणून. तशें ताका इमिजिएटली अरेस्ट जावपाक जाय अशें दिसना तुमकां इतले लोकांच्या जिवना कडेन खेळटा म्हणल्यार तो बिल्डर? आतां हेच शांबाब आतां मेन म्हणटा ते पळय आमकां आतां जायत्योच गोश्टी दिसची पडटात. फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां ही गोश्ट दिसची पडटा की बिल्डरान स्वताच आतां अरेस्टाचें सोडूनच दी, बिल्डर आतां स्वताचोच येवन एटलिस्ट लोकांक बाबा एक कितें तरी सांगूंक जाय. बिल्डरान बाबा एक मेन म्हणटा तें अपॉलॉजी मागोवंक जाय वो कितें तरी सांगोंक जाय बाबा आपण उदक सॉर्ट आवट करतलो. तें बिल्डर करिना जाल्यार पुलीस लेगून कशें म्हणून हें करता रिएक्ट करताले. कित्याक आमकां पळय कितें लॉ आसा तें आमकां कांय तशें सारकें अवबंद ना. कितली वर्स जाल्ली टोटल कितले फॅमिली सफर करता? आतां डॉक्टराच्या कावंटा प्रमाणे डॉक्टराच्या लिगल म्हणजे ऑफिशियल कावंटा प्रमाणे 171 आसात. ओके, सो आनी प्लस तेणी सांगलें एक 2-3 एड बीन जावन म्हणजे ते आनी अनऑफिशियल बीन आसा ते 175 आतां लिगल कावंट आसा. बट जेन्ना तेणी पळय हें केल्लो इट वॉज मोर दॅन 300 कावंट, मोर दॅन 300 कावंट तशें. विल बी मीन्स उनको मिलेगा, त्यांना मिळेल नंतर कोणाला? हां. बिल्डरला? बिल्डरला. आणि त्यांना आता प्रेझेंट व्हावं लागेल इकडे
जे की त्यांनी आत्तापर्यंत आम्हाला रिस्पॉन्ड नाही केले, कुठल्याच एजन्सीला रिस्पॉन्ड केलेलं नाही. ऑलरेडी त्यांना नोटिसेस आलेल्या आहेत, सगळं माहीत आहे त्यांना, तरीसुद्धा म्हणजे ते कुणालाच हे करत नाही आहे, जुमानत नाही आहे प्रभूच. अलॉंग विथ अस आमच्या बिल्डिंगमध्ये प्रॉब्लेम तर आहेच. ऑलरेडी जे बिल्डिंग झालेलं आहे, जसं एमराल्ड आहे, डॉमिनोजची एक बिल्डिंग आहे, ॲडजॉईनिंग एरियामध्ये त्यांचे 4-5 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी झालेले आहेत. तिकडे ऑलरेडी ते लोक फेस करत आहे हे सगळे प्रॉब्लेम्स. आणि आता अपकमिंग त्यांचे प्रोजेक्ट्स येत आहेत, त्यासुद्धा लोकांना ते असेच फसवणार आहे जसे आम्ही फसले गेलो आहे. त्यांनी जे लिहून आमच्याकडून कॉन्ट्रॅक्ट्स करून घेतले 24/7 वॉटर, क्लीन वॉटर, एव्हरीथिंग, ही इज नॉट प्रोव्हाइडिंग एनिथिंग. We want all those things what he written in the clause while taking the selling this one flats. किती पैसे घेतो जो तो तुमच्याकडून? आमच्याकडून 30,000 पर फ्लॅट आम्ही हे मेंटेनन्स देत आहे. 325 फ्लॅट्स आहेत ऑलरेडी ते. अबो 1 करोड आम्ही त्याला मेंटेनन्स जर देत असं तर बेसिक थिंग्स तो करू शकत नाही का? करू शकतो पण करणार नाही आहे, करत नाही आहे. फिलहाल गोवा सीएम क्यों चुप बैठे? गोवा सीएम क्यों नहीं एक्शन में आ रही? हाँ, yes, उनको क्या correct. हमारी गुहार सुनाई नहीं दे रही? एमएलए आके मिलके गए आपको? एमएलए उधर का कोई एमएलए हमको मिलके नहीं नो गया। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो मतदारसंघ का एमएलए है माविन गुजिनो, कोई नहीं और है, मंत्री है, नहीं कोई नहीं है, किसी को फर्क नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शंस में प्रेजेंट रहते हैं, हर हर फंक्शन में प्रेजेंट खाने पीने में स्टॉल्स में सब लोग प्रेजेंट हैं, यहाँ किसी के पे- उधर प्रेजेंट है, पर हम लोगों के लिए इशू चल रहा है. सीरियस इशू में कोई अभी तक प्रेजेंट नहीं उन्होंने हुआ आज है। तक प्रेजेंट अपना दिखाया ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं दिखाया. सिर्फ हमारे एमपी और सरपंच आके गए, उसके अलावा इग्नोर्ड अस. कोई हमारे लिए खड़ा नहीं है अभी तक। वी आर नॉट स्टेइंग हियर. गोवा सीएम कहाँ है? क्यों नहीं सुन रहे हम लोगों को? पानी बिना हम लोग कैसे सरवाइव करें? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? अगर वहाँ तक बात जा रही है, अभी उनके तक जा रही है तो उनको रिस्पॉन्ड करना ही चाहिए. ब्रेन हम स्ट्रोक ऐसे आ रहे हैं लोगों को ignore टेंशन में। हमें इग्नोर नहीं कर सकते हो. लोग ब्रेन स्ट्रोक से मर रहे हैं कि Yes. भगवान ना करे उनको कुछ हो जाए। हाँ. एक परिवार खत्म हो रहा है। एल्डरली पीपल आर सफरिंग. क्यों action में नहीं आ रही है CM हमारी? कितना लेकिन उधर रिक्वेस्ट का करने लोकल का? एमएलए आके मिला आपको? कोई नहीं या मिला, काउंसिलर सरपंच बोर्ड? के अलावा। नहीं मिला है अभी तक. वो क्यों नहीं आ रहे? वो क्यों नहीं आ रहे? अभी सबको क्या पता क्यों है नहीं आ क्या रहा? चल रहा है उनका पता नहीं है. बट वी आर एक भी एमएलए ने आके ये नहीं पूछा कि आप लोग कैसे हो, क्या चाहिए आपको? वो किसी को एनजीओ आगे- हमको पानी प्रोवाइड करा रहे हैं। एनजीओ सरकार का काम नहीं है हमको सुविधा प्रोवाइड कराना। आप कहाँ है कंप्लेंट लेके सरकार? गए क्यों थे? सोई हुई है? कंप्लेंट लेके गए थे? आप कंप्लेंट लेके गए Yes. थे? सबके हमने पास पुलिस दिया है स्टेशन में भी कंप्लेंट। कंप्लेंट किया है. एमएलए क्यों नहीं आ रहा है? उधर का एमएलए जो लोकल एक बार है जो आगे आता है उनको मर्डर का थ्रेट देता है कौन देता है? वही बिल्डर. सो हम आगे नहीं आए, हमें प्रॉब्लम हो रहा है, हम चुप कितना दिन रहे. क्या बिल्डर का नाम क्या है? प्रभुज वायलेटर प्रभुज आम्ही प्रभु तो कल हमें भी थ्रेट्स आएगा. हम फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स में हम लोग जब अभी फेस कर रहे हैं सब प्रॉब्लम्स कि ये लोगों को डायरिया वोमिटिंग सब उस टाइम पे वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारा पानी, जबकि लोगों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है. और दिस इज़ नॉट मीन्स ये एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़. बट सिंस हम लोग इतने दिन से बोल रहे हैं फिर भी कोई इसका मीन्स ये नहीं सोल्यूशन नहीं दे रहे. प्रॉपर सोल्यूशन वी वांट की कुछ हां. आता एवढे लोक सध्या डिस्टर्ब आहेत, डायरिया वॉमिटिंगनी परेशान असताना आम्हाला पाण्याची खूप जास्त गरज आहे. त्यावेळेस तो रिस्ट्रिक्ट करत आहे पाणी, आणि जे पाणी देत आहे त्याचं टायमिंग फिक्स आहे त्याचं की काही मधल्या वेळात देत आहे तो. म्हणून त्यावेळेस त्या लोकांनी ऑलरेडी जे मेडिकल इश्यूमध्ये करत आहेत, प्रॉब्लेममध्ये आहेत, त्यांना अजून प्रॉब्लेममध्ये टाकायचं प्रभूजनी हे सुरू केलेलं आहे. हे आम्हाला ॲक्सेप्टेबल नाही आहे कसंच कुठेच. आणि आमचं जे प्रॉब्लेम आहे हे सगळ्यांनी ऑथॉरिटीजनी सॉल्व केले पाहिजे. आज आम्ही सेक्रेटरिएटपर्यंत आलेलो आहे इथे की आमचा प्रॉब्लेम तर ज्या आम्ही लेवलवर पाहत होतो की होईल सॉल्व, तो नाही झालेला आहे. आणि आज जर इथे पण आम्हाला यावं लागलं हे रिझन आहे की ऑलरेडी इतकं माहीत असून लोक कोणी इन्व्हॉल्व्ह होत नाही आहे आणि प्रॉब्लेमकडे सिरियसली पाहत नाही आहे, ज्याला पाहायला पाहिजे. 175 लोक जेव्हा आज आजारी पडत आहेत तुमच्या ह्या इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियरमुळे, तिथे कोण रिस्पॉन्सिबल आहे हे पाहायला पाहिजे इथे, असं मला वाटतं जास्त. आमच्या एका पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारलं या बाबतीत या प्रभू वायलेटर या कॉम्प्लेक्समध्ये डायरिया आणखी टायफॉइड होऊन किती लोक आजारी आहेत.
त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास मना केली मुख्यमंत्री. याच्यावर आपल्याला काय म्हणतात? त्यांनी ॲज अ रिस्पॉन्सिबल CM आम्हाला असं वाटतं की पाहायला पाहिजे इच अँड एव्हरी केसेसवर. आणि ही जास्त मोठी झाल्यावर तुम्ही लक्ष देणार आहे का? ऑलरेडी मोठी झालेली आहे, अजून तुम्ही मोठा इश्यू झाल्यावर बघणार आहे का? तुम्ही वेळेवर लक्ष दिलं तर अजून काही लोकांचे जीव धोक्यात येण्यापासून वाचणार आहेत. लोक आता मेंटल फिजिकली ट्रॉमामध्ये जात आहेत. तिथे राहणाऱ्या लोकांना फिजिकल त्रास तर ऑलरेडी होतच आहे विदाऊट वॉटर, आणि मेंटल ट्रॉमामध्ये जात आहेत, लोक ॲडमिट होत आहेत. हे एवढं होईपर्यंत तुम्हाला वाट बघायची आहे? कुणाच्या डेथची वाट पाहायची आहे का? रिसेंटली कालच एक केस झालेली आहे मेंटल ब्रेन स्ट्रोकची. म्हणजे हे सगळे इश्यूज जे सोसायटीत चालू आहे, अजून सोल्युशन नाही मिळत याच्यावर. आज या संदर्भी रिटर्न काय लेटर वगैरे दिलं आहे सरकारला? काय कळवलं? आम्ही ॲक्च्युअल सगळे प्रॉब्लेम दिलेले आहेत त्यांना, आणि कन्सर्न डिपार्टमेंट्सला त्यांनी सांगितलेलं आहे की याच्यावर कशी ॲक्शन घेऊ शकतो. आणि त्यांनासुद्धा प्रभूजलासुद्धा काही नोटीस ते पाठवणार आहेत आमच्या बिहाफमध्ये. अभी तक तो आश्वासन दिया है उन्होंने कि सब कुछ सही होगा, बट देखते हैं क्योंकि आश्वासन सब दे रहे हैं, अभी तक हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है. आश्वासन सब दे के जा रहे हैं पर अभी तक हमें कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है. तो अब देखते हैं, मंडे तक का वेट करते हैं. और पानी के लिए कल शायद किसी ने बोला था उनको कि पानी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, उसके बाद भी 9:30 बजे से लेके आज सुबह 9 बजे हम लोगों को किचन में पानी प्रोवाइड कराया. हम लोग अभी भूखे प्यासे निकले हैं घर से, कुछ खाया पिया नहीं है, सब ऐसे ही निकले हैं. बच्चे क्या खा रहे होंगे क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि पानी ऑलरेडी नहीं है. हमारा सिर्फ एक यही है कि हमें पानी 24 घंटे चाहिए फ़िलहाल. उसकी वजह से हम लोग बहुत प्रॉब्लम करीबन 15 दिन हो गए. अभी 15 तक दिन. तुम्हारा जो बिल्डर है वहाँ आपकी खबरदारी देने के लिए नहीं आया? जी नहीं, बिल्डर ने एक बार भी आके नहीं पूछा है कि आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हो, या आप लोग क्या फेस कर रहे हो, या आप लोगों के बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं हैं. अभी तक किसी ने हमारी कोई खबर नहीं ली है. तो केसेस बढ़ गए? अभी फ़िलहाल केसेस बढ़ गए. आज ही पता चला 175 ऊपर हो गए. 167 केसेस थे, अभी 175 केसेस और हो गए हैं. अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक अंकल भी सीरियस केस में एडमिट हुए हैं परसों. ओवरऑल कितना पॉपुलेशन है उधर? टोटल पॉपुलेशन टोटल लोग 328 फ्लैट है ना? हाँ 300 लोग कितना रहेगा? अप्रॉक्स 1200 समथिंग. आगे पीछे काल पेट्रोल मेळ्ळें खंय बायन सगळे धांवले, सगळे ऑफिशियल धांवले थिंगा. पेट्रोल मेळ्ळें बायन कॉन्टेमिनेट जालो, सगळे धांवले. कोण टॉप ऑफिशियल सगळे धांवले. आमी पळयता दीस. आनी आमचे ड्रिंकींग वॉटर कॉन्टेमिनेट जाला. लोक बरे ना, कोण येना. आतां आमी मागता तुमच्या कडेन, तांच्या कडेन विचारात. पेट्रोल मेळटा म्हूण बायन धांवले. आतां हिंगा कितें काय फायद्याचें ना म्हूण येवंक ना काय म्हणून. तरी पूण आमी आमचो आयज आवाज आयकलो म्हणून आमकां खूब बरें दिसलें मिटिंगेक. आज कोण कोण ऑथॉरिटी आशिल्ल्यांना? सगळे आसलेले. आयज आतां कोण? फर्स्ट आतां हेल्थ सेक्रेटरी आसा आमचो, मागीर आमचे पब्लीक हेल्थ हॉर्तालीन ते आले, आनी PWDचे आले, FDAचे आले, आनी TCPचे आसले. पोल्युशन बोर्डाक तेणी आपोवन हाडले. सो ते पोल्युशन बोर्डाक पंचायतीक आनी WRDक तेणी आपोवन हाडले म्हणून. सो तेणी आतां पोत्तून मेन म्हणटा तें मिटींग केलें. कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल ज्या प्रमाणे आमकां सांगलेलें त्या प्रमाणे की तांकां दिसलेलें की हे सगळे इश्यू सॉल्व जाल्या म्हणून, पूण खबर नासली मेन म्हणटा ती की इश्यू आमचे सॉल्व जावंक नासले म्हणून. सो ताका लागून आतां मेन म्हणटा ती तेणें अर्जंट हें केल्या मेन म्हणजे कित्याक आतां आमचो होली वीक बीन चालू आसा, ताका लागून ते सगळ्याचे फंक्शनां आसा, इनवॉल्वमेंट, फ्रायडे हॉलिडे बीन आसा म्हणून तेणें अर्जंटली फर्स्ट मंडे आमकां हें केलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.